वाड्या वयले नागरीक स्पेशली आमची माय पळय कितलीच जाणटी आहा ती जाण इलेक्ट्रिसिटी कितली इम्पॉर्टंट ती येयल्ली आहा आनी बाकीचे सगळे मान्यवर सरपंच शॉन डेप्युटी सरपंच शेरल आयजूच निवडून येयला आहा ते मागीर आमचो एई बेनी जेई पन्ना दुसरो जेई आमचो समीर आयज खोशी भोगता म्हाका की इलेक्ट्रिसिटीचे जे प्रॉब्लम कोस्टल बेल्टाक आसा ते स्लोली इट इज कमिंग म्हणजे इम्प्रुवमेंट जे जावपाक जाय आसलें इतली वर्सां ते स्लोली जाता. आमी सब स्टेशनाचें काम कलांगुटान स्टार्ट केल्लें आनी मोठ्या प्रमाणान हें काम चालू आहा. जो आमकां थिंगासरलो पॅनल रूम बांदपाक जाय आसलो सब स्टेशनाचेर तेजो फर्स्ट स्लॅब ह्या 2 दिसांक पडटा. तेजे उपरांत आनीक स्लॅब आहा तेजे वयर. एक कॉम्पॅक्ट सब स्टेशन कलांगुटा खातीर जे आमी बांदलेले आहा ते म्हाज्या हिसपान डिसेंबरान इनॉग्रेट जाता. रायट बेनी? डिसेंबर वी हॅव गिवन हिम टायमींग टील डिसेंबर टू कंप्लीट. सगळे ट्रान्सफॉर्मर भितर जे घालपाचे आहा तितले ट्रान्सफॉर्मर येयल्ले आहा. पॅनल्स रेडी आहा. एकदा सुपरस्ट्रक्चर रेडी जालो मेशनरी सिव्हिल वर्क रेडी जालें इमिडिएटली भितरले काम जे इन्स्टॉलेशन ऑफ पॅनल्स आसतले इन्स्टॉलेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आसतले अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम आतां स्टार्ट करपाक लायलां हांवें ताका. रायट फ्रॉम बॉ वियाज अप टू चर्च आसतलें न्हू सेंट एलेक्स चर्च टू बॉ वियाज अप टू द सब स्टेशन. हिंगासर 33 kVA लायन जी अंडरग्राउंड वचपाक जाय 11 kVA लायन जी अंडरग्राउंड वचपाक जाय ती इमिडिएटली तेणें स्टार्ट करची. इरिगेशनाक फॉर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन और न्यू सबस्टेशन हेचे खातीर नाबार्ड 4% लोन दिता आनी तो म्हाका दिसता आमी घेवपाची गरज आहा. आनी उदक जे लोक म्हणटा की आमकां उदकूच येयना घरा लागीं कोस्टल बेल्टान थोडी अशी घरां आहा तांकां उदकूच येयना. आयज येता फाल्यां येना परवा येवपाचे तेय दिसा येयना. हे एकदाच प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे म्हणून आमचे एक तेका ह्या फोन मारला लेटरूय धाडला आनी ताका सांगला ह्या तारखेर पासून तुजो प्लॅन रेडी कर. डोंट टॉक अबाउट 5 and 10 crores. You do proper planning. How we are going to get the water in the coastal belt. Same way electricity चे बाब निलेश काब्रालान सीएमांक दिला full holistic plan. This is how we can solve the electricity problem.